नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मुरगांव पालिकेन आडायले रेल्वेच्या संरक्षण वणटीचें काम। वणटीच्या बांदकामाक लागून पावसान हुंवार येवपाची पालिकेन उक्तायली भिरांत। गोवा बोर्डाच्या 10वेच्या भुरग्यांचो निकाल जाहीर। 19,958 भुरग्यां मदली 19,288 भुरगे उत्तीर्ण। एकूण निकाल 96.64%। सोपो घोटाळ्याची खोलायेन करची चवकशी। तृणमूल काँग्रेसीची पणजे महानगरपालिके आड पुलिशेंत कागाळ। मिशन कमिशनाचेर चलता भाजपाचे सरकार। काँग्रेस फुडारी विजय भिकेचो आरोप। सिद्धरामय्यान मुख्यमंत्री म्हणून जाल्यार DK शिवकुमार हांणी उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलो सोपूत। आणि आमठाणे धरणाचेर मानग्यान केल्ल्या हल्ल्यात 48 वर्सां पिरायेच्या बायलेक मरण। घडणुकेन तळावा मदीं फाकलो भंय। आतां खबरो विस्तारान। मुरगांव पालिका मंडळान मायमोळे चलपी रेल्वे पुलाचें काम शेनवारा थांबयलें। ह्या रेल्वे पुलाच्या कामाक लागून पावसा तेंपार नाल्यांतलें सगळें उदक व्हांवन रस्त्यार येवपाची भिरांत लेगीत ह्या वेळार नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगेजान उक्तायली। देखून रेल्वे प्राधिकरणा कडेन उलोवन हें काम बेगीनूच बंद करतले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष लिओन ह्या वेळार दिलें। रेल्वेचे रिटेनिंग वॉलाचे बी काम चालू हांगा डबल ट्रॅकिंगाचे। तेन्ना हांवें नोट केलें की आमकां कोणी सांगलें लोकांनी की रेल्वेचें काम चालू आहा। ते नाल्लाकूच तेंकला नाल्ला आनी तो वेरी इम्पोर्टंट नाल्ला कित्याक ते नाल्ला हो नाल्ला सावन कनेक्टेड बायणां पासून हें उदक दर्यान वयता बायणां हिंगसून कनेक्टेड आहा तो बायणां आनी ती बायणां तेजी लो लायंग एरिया बायणां मायमोडे बेलाबाय मेस्तावाडा तो लो लायंग एरिया त्यो बुडपाक शकता। समज काम चालू केलें न्ही समज काम चालू केलें हिंगा ब्लॉक जातलें उदक आनी तें सगळें तेवदान बुडोवंक शकता। तेका लागून आमी आयज येयल्ले हांव आमचो कॉन्सिलर गिरीश येयल्ले आमी ताका सांगपाक की हिंगसून काम स्टॉप करून नाल्लाको पावला तें थिंगसून स्टॉप करून कित्याक फाल्यां काम चालू केल्यार तें बंद जातलें आनी थिंग बुड्डी येवंक शकता। तेका लागून आमी येयल्ले इन्स्पेक्शन करता आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां। तो प्रोजेक्ट मॅनेजर आहा ताका उलयला आमी तेणें सांगलां आपूण हायर ऑथॉरिटीक सांगून बंद करतलो। 10वेचो परीक्षेचो निकाल शेनवारा जाहीर जालो। अंदू 10वेचो निकाल 96.64% लागला। 19,958 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले तातूंतले 19,288 विद्यार्थी पास जाले। तातूंत चलयांचो 96.92% जाल्यार चल्यांचो 96.36% निकाल लागलो। सदचे प्रमाण चलयांचे पास जावपाचें प्रमाण चल्यां परस चड आसा। तशेंच 425 दिव्यांग विद्यार्थ्यांचो 98.35% निकाल लागला। महानगरपालिकेच्या आयुक्तान स्वता कबूल केला की पणजे महानगरपालिकेत फाटली 10 वर्सां जाली सोपो घोटाळो चलता। ही गजाल खूबच गंभीर आसा। देखून हे प्रकरण वयल्या वयर न घेता ताची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी TMCन केल्या। सोपो घोटाळ्या विशीं TMCन आपल्या फुडाऱ्यां सयत पणजे पोलीस स्टेशनात पणजे महानगरपालिके आड कागाळ नोंद केली। महानगरपालिकेचो आयुक्त क्लॅन मदेर आनी आदलो मेयर उदय मडकयकार हे दोगूय जबाबदार मनीस। देखून तांच्या वक्तव्याच्या आधाराचेर पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची चवकशी करची अशी मागणी TMCचो म्हणयारो राजचंद्र मेलोन केल्या। With respect to the Sopo collection scam happening in the city corporation of Panaji. So there is a public statement made by the two persons. One is the commissioner who has made a statement that such scam is happening for the last 10 to 15 years, wherein the ex-mayor Mr. Uday Madkekar has already revealed in the local media saying that that is such happening without Sopo is being collected without giving any receipt to the vendors. So this is the public money
which has to go to the CCP, treasury of the CCP, which is not be going. There is a big scam happening over here. So we are coming here to register an FIR. Such thing is happening with respect to the person in power, the person empowering the person. So we come here to file a police complaint to register an FIR and to investigate into the matter. I have given a complaint believing not on the Uday Madkar but believe on the commissioner. Please understand, he is a government servant and he has got certain documents with him, certain files are with him. And he has said that he knows it. He never said that he would be looking into Madkar's allegation. He has confirmed and further stretched it to that it is happening for the last 10-15 years. Those who are in power and who enjoyed power and kept sleeping over this scam or pretended to sleep. You can wake up a person who is sleeping, you can't wake up a person who is pretending to sleep. Those who are sleeping also that time are also now shouting the scam. पर एज पर नॉलेज कोण इन्वॉल्व असू शकता स्कॅमात? एज पर नॉलेज कोण इन्वॉल्व असू? He knows. He says he's got everything. Uday. How we can say for that? That is why we have filed a police complaint. Therefore, we want to see. We are not here to make charges against anybody. Let us be very clear. Political tamasha will keep aside. There's a lot of political tamasha we can do. It's a very serious charge. There is a very serious charge coming out from the person who is in charge of the CCP, who is having all documents. He confirms not only what is happening now, but he says it is happening for the last 10-15 years. Logical end. And आम्ही political stand or drama करपायत नाही. Very good. If this is a factual thing which has been reported in the papers, so we are going as per what the papers have brought. So if we are saying something wrong, then you have to pull up the papers first. You have to pull up Uday Madkar. You have to pull up the commissioner of Panjim City. Very good. So accordingly, then you can ask us. But based on the reports which have come on the daily newspapers, we have filed a complaint because we are the first party to come out and file a police complaint. So let it come to a logical end. Police जर सांगितले की तो काही ना, then we'll go to the next level of investigation. हे सरकार फक्त कमिशनाचेर चलपी सरकार जाला अशें म्हणीत काँग्रेसीचो फुडारी विजय भिकेन उतरांचेर फार पेटयले. भौशीक बांदकाम मंत्र्याचो पीए आनी मुख्यमंत्र्यांचे अधिकारी लेगीत निविदा पास करपा खातीर PWD कंत्राटदारां कडल्यान कमिशन घेतात अशें भिके सांगता. हे कमिशन घेवपाचे प्रकार फाटली कितलींशींच वर्सां चालू आसा. देखून ह्या प्रकरणात वांटेकार आशिल्ल्या दर एकल्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी भिकेन केल्या. तुमकां खबर आसतली की ह्या गव्हर्मेंटान जो टोटल कमिशन गव्हर्मेंट आसा म्हाका दिसता 10 वर्सान गोंयान तरी इतले करप्शन चल्लां सगळ्या नांवान तें खबर आसा. जशें कर्नाटकान 40% कमिशन चालू आसा तशें हांगा टोटल कमिशन चालू आसा. आनी त्या खातीर आयचो टॉपीक आसा तो अनएम्प्लॉयमेंटाचेर आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा PWDचे स्पेशली कॉन्ट्रॅक्टर आहा जे काम करतात आणि आपलो स्वताचो पैसो भितून घालतात त्या टेंडर प्रोसेसाचेर आसा. कारण आमी पळयता की हो गव्हर्मेंट जो करप्शन करपाक लागला त्या हेचेर टेंडर प्रोसेसान सुद्धा रुल्स अँड रेग्युलेशन वायलेट करपाक लागला. आणि त्या खातीर अशें आयकपाक येता जो PWD मिनिस्टर आहा त्याचो पीए हो आपले कमिशन मागल्या शिवाय तो टेंडर प्रोसेस करिना. त्याच्या उपरांत चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांतून सेम जशी हेची व्हॅल्यू वाडली समज 10% जाल्यार तेजी परत 10%. हो करप्शनाचो सध्या काळ चालला. आणि ह्या खातीर जे कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया आसा पळय ताका आमी लेटर बरयतले आनी इन्व्हेस्टिगेशन कर म्हणटले. ह्या सरकारा कडेन मागता त्याच्या पयलीं हेंच्यांनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. आनी जे कोण इनवॉल्व आहा भितून आतां ईडी बिडी सगळ्यांक तुमी आयकता आसतले सगळ्याक लायता आसतले. ह्या डिपार्टमेंटांनी कित्याक लायना? हे डिपार्टमेंटान कोण कोण इनवॉल्व आहा मिनिस्टराचे SOD क्लार्क सगळे इनवॉल्व आहात त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. आयज तेंचे मालमत्ता खंयच्या खंय पावल्या हेची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची आहा. ती करपाक जाय गव्हर्मेंटान. हांव मागता की हो गव्हर्मेंट जर सारखे इम्पार्शियल आपूण सारको स्वच्छ दाखयता जाल्यार जी आमी क्वेश्चन काडल्या त्या प्रेसाकूय काडलेले आनी आयजूय हांव करप्शनाचे काडटा.
जॉब लोकांकडे ना म्हणून काडटा हेचे चीफ मिनिस्टर जो फायनान्स मिनिस्टर आहा त्यांनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटाची ही चौकशी जावपाची गरज आसा. कर्नाटकात आयच्यान नव्या सरकाराची स्थापणूक जाली. कर्नाटकातले वरिष्ठ काँग्रेसीचे फुडारी सिद्धरामय्या आणि मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो जाल्यार कर्नाटक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष DK शिवकुमार आणि उपमुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतला. काँग्रेसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आदलो अध्यक्ष राहुल गांधी, जायत्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षांतले फुडारी सोपूत सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षान आयतारा सिद्धरामय्याक आपलो फुडारी म्हणून औपचारीकपणान वेंचून काडलो. ते उपरांत राज्यपालाक मेळून ताणें सरकार घडोवपाचो दावो केलो. मजगतीं सोपूत घेवपाचो सुवाळो आयज बेंगळूरच्या कांतीरामा मैदानाचेर जालो. सिद्धरामय्या दुसरे खेपे मुख्यमंत्री जाला. मजगतीं ह्या सोपूत सुवाळ्या आदीं काँग्रेसीचे फुडारी सिद्धरामय्या आणि DK शिवकुमारान दिल्लीत वचून मंत्रिमंडळ तयार करप, खातें वांटप अशा कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर पक्ष फुडाऱ्यां कडेन चर्चा केली. तशेंच काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन तांची भेट जाल्ली. आमठाणे धरणात मानग्यान केल्ल्या हल्ल्यात एके बायलेक मरण आयलें. ही घडणूक शेनवारा दनपारा घडली. 48 पिराये वर्साचे मयत बायलेचें नांव संगीता बाबलो शिंगाडे अशें आसा. ती सावरदाट वाठारांतली आशिल्ली. बोकडांक चरपाक घेवन गेल्ली संगीता ही फ्रेश जावपाक धरणाच्या उदकांत देंविल्ली तेन्ना मानग्यान तिचेर हल्लो करून तिका धरणांत व्हेली. घडणुकेची खबर मेळटकीच दिवचल पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सोद मोहीम सुरू करून संगीताची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. धनगर समाजाची एक महिला संगीता बाबलो शिंगाडे म्हणून ती आपल्या बोकडांक घेऊन चरोवपाक रानान व्हरतात आणि लागींच आमच्या आमठाणे डॅम आसा त्या डॅमान तिका उदकान घालतली आणि उदकानसून भायर काडून ती रानान व्हरपाची आसली. उदकान व्हरता आसतना तिणी आपुणूय मातशी उदकान रिफ्रेश जातली अशें म्हणून उदकान देंवली आणि तिका अचानक दुर्घटना घडली की मगरीन उदकान तिका ओडली आणि तिचो मृत्यू जालो. ताळगांवां बांदकाम प्रकल्पांचो घोडबंगाल चल्ला. प्लॅन सांगता एक पूण प्रत्यक्षान चलता भलतेच. ताळगांवचो जमीन वापर आराखडो 2023 कांय सुवातो शेतां जमनी म्हूण आरक्षीत केल्यात पूण प्रत्यक्षान ह्या शेतां जमनींचेर व्हडली बांदकामां उबी जावपाक लागल्यात असो आरोप आम आदमी पक्षाची फुडारी सेसिल रॉड्रिगीजान केला. सेटलमेंट क्षेत्र आसून लेगीत शेतांनी आतां ही बांदकामां येवपाक लागल्यात. ह्या बिल्डिंगेच्या बांदकामाक लागून ताळगांव वाठारांतल्यो बांयो सुकल्यात आनी शेतकार तशेंच थळावे रडटात पूण लोकप्रतिनिधींक हांचे कांयच पडून गेल्लें ना. सेसिलान फार पेटयल्यात. आयकात तिका. Today, Talegaon is facing a lot of water crisis in the whole of the village and even constituency. Wells have got dried, and if you can see behind me, this is not a water harvesting project, but this is construction project which is coming up right now. Can you see the amount of water that has accumulated over here? Someone told me that this used to be a lake or a pond years ago, which got dried up or got filled up. People used to come, play, swim. There were even crocodiles over here. To add to that, when you check on the land use map of 2023, this particular area shows that there are 2 fields over here where the project is coming up. Who has given permission for the same? So we are going to be digging more deeper into this. But for now, I need the Talegaonkars and the senior most people who are born and brought up in this place to please give me feedbacks on this place, whether there was a pond or a lake, because your feedback is very, very important for me to do my research and find out more. Kindly requesting you all, whoever are watching this video, to share it to the people who have been born and brought up in Talegaon so I can get the information that I need. It is time now to protect your land and fight for what is left.
खंयच्याय सर्तींत वा कार्यावळींनी वांटेकार जावप खूब म्हत्वाचें आसा. देखून तरणाट्यांनी हार आनी जीत कुशीक दवरून व्हडा संख्येन कार्यावळींनी खंयचेच हेर खेळा सर्तींनी वांटेकार जावचे अशें उलोवप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन केलें. शेनवारा पेडण्यां नॅशनल परफॉर्मन्स आर्ट्स चॅम्पियनशीप 2023 ह्या सर्तीचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. The event which is happening here today. Youth, when we talk about the youth, we go back to our own days. We realize that opportunities, although we thought we could have, and the passion which our people had in the age group that we were in, there was never an opportunity to get that dream into reality. Because the way you were graduated, or the way after you passed your 12th standard, it was either engineering, doctor, architect, or BSc or BCom, and graduation was something which had to be done by default to tell the society that you are educated. Over the years, things have started changing. Social media has made a big impact, and today the youth of today, the child who is studying today, can make her passion as a career, and maybe keep that passion as a passion also, and it can allow them to be a part of their own growth. Today I am happy that the number of youth participating from over the country are here. As I welcome you all, I am pretty sure that everything must have been made comfortable by the college and by Sudesh and by Rajnikant. But when you come to Goa, it's always a different flavor. As a tourism minister, it's my part to be ensuring that all of you are comfortable. Today's championship will see a lot of showcase of talent, and maybe the speeches are not the forum for this, but showcasing of talent is something which needs to be seen. And the best of the talent definitely will get best of the opportunities. Those opportunities can make it a career for all of you. एकता युवा संघ केपें आनी शेट्टी हॉस्पिटल काणकोणांच्या जोड पालवान पाड्डीबारच्या वाठारांत दोळ्या तपासणी शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिराचें उक्तावण बार्शेच्या सरपंच अर्जुन वेळीप हांच्या हस्तुकीं जालें. सुमार 200 नागरिकांनी ह्या दोळ्या तपासणी शिबिराचो लाव घेतलो. ह्या शिबिराक लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद लाभलो. नावेलच्या उदरगतीच्या कामांक शेनवारच्यान सुरवात जाल्या. शेनवारा नावेली चर्ची लागीं पेवर्स बसोवपाचो कामाचो शुभारंभ आमदार उल्हास सुयेकर हांच्या हस्तुकीं जालो. 15 लाख रुपया खर्च करून ही कामां सुरू केल्यात अशी माहिती उल्हास सुयेकर हांणी ह्या वेळार दिली. ह्या जाग्याचेर सदांच हेवी ट्रॅफिक येता आनी कितलींशीं वर्सां जालीं हो रोड पावसान परतून परतून डॅमेज जाता. हेजेर परमनंट सोल्युशन हे तुका पेवर्स बसयले जाल्यार ते स्ट्रॉंग जातले आनी त्या खातीर आमी 15 लाखाचे टेंडर जाल्ले कडेन आसा आनी आयज आमच्या फादराच्या हातीन आयज आमी काम सुरू केलां. म्हाका गॅरंटी आहा की हे फावटी खंय तरी एक रोड परतून परतून डॅमेज जातालो तो जावपा ना आनी लोकांक आनी खुबशे एक्सिडेंट जाताले. खुबशे लोक हांगासर ह्या टनाचेर एक्सिडेंट जावन खूब जाणांक आपलो जीव दिवचो पडला. सो ते हें जावपा ना खातीर हें काम केल्ले कडेन आसा. मेरी लाईफ मेरा स्वच्छ शहर या उपक्रमांतर्गत म्हापशा पालिकेन खास डोनेशन कॅम्पाचें आयोजन केलां. ह्या उपक्रमा वरवीं म्हापशेच्या नागरिकांनी वापरिल्ले कपडे तशेंच हेर वस्तू दिवं येतात. जांकां ह्या वस्तूंची गरज आसा तांचे मेरेन त्यो वस्तू पावच्यो ह्या हेतान ह्या उपक्रमाचें आयोजन केलां. देखून म्हापशेच्या नागरिकांनी तांकां नाका आशिल्ल्यो वस्तू भायर उडोवच्यो न्हय, ते डोनेशन कॅम्पांत हाडून दिवच्यो अशें आवाहन म्हापशा नगरपालिकेचे आदली नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकरान केलां. बरो आसा कारण लोकांक न्ही आज आतां स्कूल पळय सोंपला आनी तेंचे बुकां जी आसा ही खरोखर तांकां खंय दवरपाची कोणाक दिवपाची हो विचार आसता. थोडे स्कुलांनी बी घेतात पूण थोड्या कडेन तांकां जागा नासता दवरपाक आनी रिसायकल जाल्या कारणान ही खरीच येवजना बेस्ट आसा. आमच्या सुपरवायझरांनी किंवा आमच्या वर्करांनी हेची नोंद करपाची बी गरज आसा.
कारण लोकांक हे खबर ना की अशें हे जावं शकता रिसायकल. हे आमकां आमच्या सुपरवायझर मार्फत किंवा आमच्या वर्कराच्या मार्फत घराघरांनी हे पावूंक जाय. आनी हेच्या खातीर आमकां बी एक पॅम्पलेट बी आमी कितें तरी करपाक जाय, हो प्रोसेस आमी करपाक जाय. आनी त्या नंतरूच ह्या प्रोसेसाचो प्रामुख्यान त्याचो वापर जाता आनी पर्यटन वाचोवपाक आनी बरें दिवपाक आमकां ही संदी मेळिल्ली आसा. हांव गोवा सरकाराचे प्रामुख्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे आनी तेंचे टिमीचे तशेंच आमचो म्हापशाचो आमदार हेंकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो बरो प्रकल्प तेंच्यांनी हातान घेतला. मुरगांव नगरपालिकेन 20 मे ते 4 जून मेरेन खासा डोनेशन कॅम्पाचें आयोजन केलां. ह्या उपक्रमा वरवीं मुरगांवच्या नागरिकांनी वापरिल्ले कपडे तशेंच हेर वस्तू दिव येतात. जांकां ह्या वस्तूंची गरज आसा तांचे मेरेन त्यो वस्तू पावच्यो ह्या हेतान ह्या उपक्रमाचें आयोजन केलां अशें मुरगांवचे आमदार दाजीज साळकार हांणी ह्या उपक्रमाचें उक्तावण केले उपरांत सांगलें. अभिनंदन करता की हो तांणी आज ड्रायव्ह घेतला रिड्यूस रियूज आनी रिसायकल. हे आयच्या तारखेक व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी खुबश्यो गोश्टी आमच्या घरा कडेन पडून आसतात आनी त्यो मागीर आमी डिस्पोज करता आसतना त्यो खंय डिस्पोज करता त्यो पळयना. आमी थोड्या वाटेर बसून कपडे पळयल्यात नाजाल्यार चपलां पळयल्या, खंयची बरी बरी चपलां घरा कडेन आसून पसून लोक थोडे घालनाशिल्ल्यान भायर उडयतात आनी ती सपोज रियूज जाता रिसायकल जाता आनी कोणाक तरी ती यूज जाता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. पूण हें करता आसतना आज तांचो जो ड्रायव्ह आसा हो एक बरो ड्रायव्ह आसा आनी लोकां खातीर हो खूब बरो. सपोज रिसायकल कितें जावन एक गरीब मनशा पर्यंत पावता जाल्यार खंयचेय आमचे घरा कडेन आशिल्ले वस्तू बरे कपडे लोकां पर्यंत पावता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. पूण हांव लोकां कडेन इतलोच अपील करता की तुमी आपल्या घरांतलें सामान दिता आसतना सगळो कचरो काडून दिवचो न्ही. आमी खुबदां पळयता की एकदां आमचें घर साफ करपा खातीर आमी सगळें आसा तितलें साफ करतात. सो एक बरें म्हणजे घालपा सारके कपडे, एक घालपा सारके चप्पल आसत नाल्यार कितेंय आसत, वापरपा सारक्यो गोश्टी तुमी दिवच्यो आनी ह्या समाजान सद्या गरज आसा ते तुमी पूर्ण करचे. रिड्यूस रियूज आनी रिप्लेस हे संकल्पने खाला पोरणे कपडे आनी हेर वस्तू एकठांय करपाच्या उपक्रमाक शेनवारच्यान दिवचले सुरवात जाल्या. जी सुडाच्या आदारान दिवचल पालिकेन हो उपक्रम हातान घेतला. 4 डिसेंबर मेरेन हो उपक्रम चलतलो. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुख्याधिकारी सचिन देसाय, जिसुडाचे संचालक नारायण बेतकीकार आनी हेरांच्या हाजेरीत गणपती पुजन माठवात ह्या उपक्रमाचो शुभारंभ जालो. पयल्याच दिसा ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या उपक्रमा खाला एकठांय जाल्ल्यो आनी वापराक योग्य आशिल्ल्यो वस्तू गरजू लोकांक जाल्यार हेर वस्तूंचेर रिसायकलिंग करतले. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे रिसायकल यूज करपाक आमी हो प्रोग्राम केल्लो आसा. हांव मागता सगळ्यांक की कितें आसा तुमच्या घरा कडेन उरता ते तुमी हांगा हाडून दिवचे नाल्यार कोणा कडेन आसा जाल्यार आमी आमची गाडी धाडून ते कलेक्ट करपाची आमची तयारी आसतली. हांव खरोखरच जी सुडाचे आनी आमची जी टीम आसा तेंचे खरेखरच हांव अभिनंदन करता की असली ड्रायव्ह खरेखरच गरज आसा. एक पावल सरकारान फुडें केल्लेलें आसा आनी आमी म्युनिसिपालिटीनूय ताका आमी तेंको दिल्लो आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की कितें आसा तुमचे कडेन आमकां जस्ट कॉल करा. कावन्सिलरांक सुद्दां सगळ्यांक कॉल केल्यार पुरो आमी गाडी तुमच्या दारान धाडून आमी कलेक्टूय करूं शकता. गोवा कॅन आनी वास्को येरादारी पुलीस हांच्या जोड पालवान शेनवारा वास्को वाठारांत रस्त्याचे सुरक्षे विशीं जागृताय मोहीम राबयल्ली. 7th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक म्हणून संवसारभर हो उपक्रम चालू आसा. देखून ही मोहीम राबयल्ली. कार वा दुचाकी चलयतना कोणें हेल्मेट वा सीट बेल्ट घालूंक ना जाल्यार तांकां आडावन सीट बेल्ट घालपाक लायले आनी हे विशीं जागृताय केली. रस्ते अपघात दिसान दीस वाडत आसा. देखून लोकां मेरेन जागृताय करपा खातीर ही मोहीम राबयल्या अशें गोवा कॅनाचो कन्व्हेनर रोलंड मार्टिन्सान सांगलें. आसा गोवा कॅन आनी ट्रॅफिक पुलिसा बरोबर हे आमी अवेरनेस एक्शन करता. कित्याक ह्या 7 दिसांनी ग्लोबल रोड सेफ्टी जगभर हो एक्टिविटी चालू आहा. म्हणजे रस्तो सुरक्षण सप्ताह हे 7 दिसाचो प्रोग्राम. म्हणजे 15 तारखेक आमी सुरवात केले मडगांव, मागीर पणजी, पर्वरी, आतां आयज वास्को येयलेले आसा. फोकस करपा खातीर कितें सगळ्या लोकांनी इनवॉल्व जावपा जाय. आतां लोक कितें म्हणटा रोड सेफ्टी म्हणटा ते ट्रॅफिक पुलीस आनी
ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक लागता आनी कोणाक लागना. तर मेन आतां आमी सगळे म्युनिसिपालिटी 14 म्युनिसिपालिटी आनी 190 जे आमचे विलेज पंचायत आहा तितून रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी आमी काडलेले आसा. आतां जशे म्युनिसिपालिटीन कमिटी काडल्या हालींच मिटींग जाली चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन धरून मिटींग जाली आनी आमचें हें काम आतांच्यान चालू जातलें. म्हणजे वास्को आनी सबन मर्मगोवा तालुका प्रत्येक एरियान लोकांक इनवॉल्व जावचें. म्हणजे सिनियर सिटीजन आसा, बिजनस कोण आसा तेकटो एक रिप्रेझेंटेटीव आहा, बायल आसा, भुरगो स्टुडंट आसा, कावन्सिलर आसा, पंचायत मेंबर आसा. हितून आमचें कितें फोकस आसा की हे मरप जे जाता न्हू तें कमी जावपाक जाय. आतां जानेवारी टू एप्रिलूच पळयता तूं 4 म्हयन्यान 120 दिसान 127 लोक मेले. म्हणजे 22 वरान एकटो मनीस मरता. आनी तूं पळयत जाल्यार खंयच्या कारणाक लागून कोणें हेल्मेट घातलें स्ट्रॅप घालूंक ना, कोण फेक हेल्मेट घालता, कोण सीट बेल्ट घालना, कळ्ळें न्हू. आनी ओवर स्पिडींग म्हणजे कितें आमचे आतां रस्ते रूंद जाले. लोकांक आजून कळोंक ना बाबा लेन कशें वापरपाची. फास्ट लेन, स्लो लेन, टर्न करता सिग्नल दिवप ना, बाबा आपूण टर्न करपाचो आसा. अशे खूब विशय आसा जे आमचे इंडिविज्युअल जबाबदारी आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.